नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या बोवाळा उपरांत आता UGC नेट परीक्षेचो घुसपागोंदळ मुखार आयला. माहिती मेळटा ती अशी: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी इंग्लीश, कॉमर्स आणि सोशियोलॉजी ह्या 3 विशयांची परीक्षा परतून घेवपाचो निर्णय घेतला. ह्या 3 विशयांच्या प्रश्नपत्रिकेत चुको सापडिल्ल्यान 3 विशयां खातीर परत परीक्षा घेवपाचें थारला. उमेदवारांकडच्यान आयिल्ल्या तक्रारींचो अभ्यास करपाक समिती नेमल्या उपरांत प्रश्नपत्रिकेत जायत्यो त्रुटी मेळ्ळ्यो. हातूंत तथ्यात्मक चुको, भाशांतर एरर, टिपोग्राफिकल चुको आनी कांय प्रस्न 2 फावट छापून आयिल्ल्याचें लक्षांत आयलां. आता इंग्लीश आनी कॉमर्स विशयाची परीक्षा 9 सप्टेंबराक जातली, जाल्यार सोशियोलॉजी विशयाची परीक्षा 10 सप्टेंबराक जातली. ह्या परीक्षेक लागून उमेदवारांक अतिरिक्त फी भरपाची गरज ना. ह्या 3 विशयाखेरीज उरिल्ल्या 84 विशयांच्या परीक्षेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. उमेदवारांनी एडमिट कार्ड सेंटरची माहिती आनी फुडल्या अपडेट्सा खातीर अधिकृत वेबसायटीचेर लक्ष दवरचो म्हूण आवाहन केलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.